आयज फाल्यां करीत निमणे राज्यात वट्ट 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या। दिवचल मिनरल ब्लॉक एक खाला येवपी सेजा कंपनीच्या मायनिंगेक सुरवात जाल्या, मात अजून मेरेन प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना। सेजा कंपनीक खण वेवसाय सुरू करपाक ईसी मेळ्ळ्या उपरांत हो वेवसाय सुरू करपाक कंपनीक येस आयले। खण वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्यांनी समाधान उक्तायला। खरंच मनाक इतके बरें दिसता की गोवा सरकार आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट यांच्या माध्यमांतून की ऑप्शन करून जो प्रोसेस जावन की होल गोव्यान जी पहिली मायन जाल्या ती बिचोले ब्लॉक नंबर 1 ही सेजान घेतलेली आसा आणि ती मायन स्टार्ट जाल्ली आहा आतां। खरोखरच ट्रक मालक आणि जे डिपेंडंट आसले मायनिंगाचेर तांकां ही बरी गजाल, कित्याक 12 वर्सांनी ह्यो मायनिंग जी इंडस्ट्री आहा ती चालू जाता। हितून जास्त तर जे ट्रक मालक आसा ते इतके त्रासान आसले आणि त्रासान पडलेले। आता ही मायन चालू जातकूच तांकां खंय तरी एक बिझनेस मेळटलो, जेणे करून तेंची रिणां जावं आनी कितें ज्यो डिफिकल्टी आसा जावं पयशाचो जावं रिणांचो कितें जो इशू आहा तो तेंचो सॉल्व जातलो। ह्या मायनिंगाचेर डायरेक्ट डिपेंडंट आणि इनडायरेक्ट डिपेंडंट जे हॉटेलकार आनी कितें जेन्ना मायनी चालू जातकूच सगळी बाजारपेठ सुद्दां फुलतली। सरकारा कडेन विनंती आसा की ही मायन बरी चालू जावनी आणि तशेंच हांव अपील करता की आमची जी ह्या मायनिंगाचेर जी इफेक्टेड एरियेन जे लोक आसा जावं जनता आसा तेंच्यांनी ट्रक मालकांक आमकां सहकार्य करचें। आचारसंहिता लागू आसतना जर शिरगांव खण ब्लॉका खातीर जावपी जनसुनावणी रद्द करता आणि मदींच खण वेवसायाक सुरवात जाता हें कशें कितें म्हूण पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावसाचो प्रश्न। हें सरकार फकत वेदांता कंपनीचें आसा असो आरोपूय तांणी केला। ही मायन सुरू जाली ती वेदांताक जितकी घाई आसा तितकी आमच्या मुख्यमंत्र्याकय घाई आसली ही मायन सुरू करपा खातीर। वास्तवीक कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना शिरगांवचें पब्लीक हियरींग रद्द जाता आणि कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना त्याचे डीड ऑफ लीज एक्झिक्यूट जाता। ह्यो दोनूय गजाली वांगडाच कश्यो घडटात। आणि दुसरें अशें की वास्तवीक कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या नंतर इलेक्शन सोंपल्या नंतर ही मायन सुरू जावपाक जाय आसली, पण ती सुरू जावपा खातीर आमचें सरकार दिना। ज्या सरकाराक तो 100 कोटी दिवपाचे आसा जे अजूनय दिना तें सरकार ताका मायन चालू करपा खातीर मात्र पूर्ण परवानगी दिता, पूर्ण कॉपरेशन करता। ही आमच्या गोंयच्या लोकांची शोकांती पूर्णपणे मायनवाल्यांचे आसा, ती तर खास करून वेदांता खातीर जास्तीत जास्त कशें काम करप हें सरकार करता। आयज फाल्यां करता करता निमाणे एकदाचो दिवचली मायनिंग वेवसाय सुरू जाल्लो आसा। दिवचल मिनरल ब्लॉक एका खाला येवपी सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीचे मायनिंगाचेर मीन काडपाक सुरवात जाल्ली आसा। मीन काडपाक जरी सुरवात जाल्ली आसली तरी अजून मात प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना। राज्यात मायनिंग बंद जाले उपरांत परत जेन्ना ऑक्शन जाली तेन्ना सेजा कंपनीन दिवचलच्या मिनरल ब्लॉक एका खाला येवपी मायन आपल्या कडेच दवरपाक येस मेळिल्लें। ऑक्शन जाले उपरांत जनसुनावणी जाली आणि ताचे उपरांत केंद्रीय मंत्रालया कडल्यान सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीक खण सुरू करपाक ईसी मेळ्ळी। ईसी मेळ्ळे उपरांत राज्य सरकारान हे कंपनीक मायनिंग सुरू करपाक मान्यता दिल्या। सरकारान दिल्ले मान्यते उपरांत चडशा अडचणींचेर मात करून सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीन दिवचलची मायन सुरू करपाक येस मेळयला। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।